Tidal wave energy is a new thing in the world. पहिली tidal waves घातलेली खूप वर्सां पहिली, but it had failed. पण आता with the new floating technology of tidal wave, it is being successful in Israel. आणि आम्ही गोंयान जेन्ना आम्ही ट्राय करूंक सोदता, so we have requested the central government to give permission to go to Israel, and permission is awaited. When the permission comes, this is a new concept of tidal wave on a floating generation is what we are trying to go and study if it is feasible in Goa. आमचे स्वप्न आसा, आमचे CMचे स्वप्न आसा की गोवा should be self-sufficient in energy. आणि आम्ही हांगा थर्मल पावर प्लांट घालून ते करूं शकना, पण आमचे कडेन दर्यो लागीं असल्या कारणान टायडल वेवाचेर कितें तरी जाता जाल्यार आमी तेका स्टडी करपाक आमी वयतले. आमी चड करून इस्रायलाक वचपाचे आसा, बिकॉज दे हॅव डन अ टेस्ट केस आनी इट इज बीन सक्सेसफुली ऑपरेटिंग. सो वी वील गो देर, लूक एट इट, एंड मागीर ते हांगा प्रूफ ऑफ कॉन्सेप्ट जर गोंयान करूंक शकता जाल्यार तो एक आमी तांचे कडेन मागतले टू सी हाव इट कॅन बी ऑपरेटेड इन गोवा. टीम ऑफ हांवूय वयतलो, म्हज्या वांगडा आनी 3-4 डेलिगेशन म्हणजे 4-5 मेंबर डेलिगेशन ऑफिशियली आमी वयतले टू स्टडी द कॉन्सेप्ट ऑफ टायडल एनर्जी इन गोवा.